नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। व्यवसाय कॅशलेस करपाक कमर्शियल टॅक्स खात्यान सगळ्या व्यावसायिकांक दिलो 10 दिसांचो प्राज। पेडीची परिस्थिती दुसरे दिसा हाताभायर, सॅलरीड क्लास हैराण। बाबूश मोन्सेराताची परत घोषणा। पणजेच्यानूच विधानसभा वेंचणूक लढयतलो ना जाल्यार वेंचणुकेक देवचो ना। नगराध्यक्ष आदले नगराध्यक्षाचोय बाबूशाक तेंको। मालमत्ता जाहीर करूंक नाशिल्ले आमदारांतले मोन्सेरात, कवळेकार आनी मिकीचे रोखडीच मालमत्ता जाहीर करपाचे उतर। लोकायुक्तान नांवां वाऱ्यार घालतकच जाग। खलिस्तान आकांतवादी हरमिंदर सिंग मिंटूच्या फामिलीची पुलिशेन घेतली जबानी। पंजाबांतल्यान आयिल्ल्या फोन कॉलांचो तपास। बिरेस्तारा राती चिंबला। इंदिरा नगरात फोडल्यो 22 गाडयो, बसी, रिक्षा, इनोवा आनी हेर गाड्यांचे फुडले आरशे फोडून काबार। आप म्हणटा हो पॉलिटिकल स्टंट। आनी फोंड्या एमजीचो कॅन्डिडेट लवू मामलेदारूच। सुदीन ढवळीकारान केलें स्पश्ट, सुशिक्षीत आमदार जाय काय खंडणीखोर आमदार। नांव घेनासतना सुदीनाची विरोधकाचेर टिका। व्यवसाय कॅशलेस करपाक कमर्शियल टॅक्स खात्यान सगळ्या व्यावसायिकांक 10 दिसांचो प्राज दिला। टॅक्स ऑफिसर बिझनेस सुवातींनी वचून परिस्थिती पळयतले। डिमॉनिटायझेशना उपरांत पयलो पेडे मॅनेज करपाक सरकाराक अपेस आयला। लिक्विडिटी फावो तशी वाडोवपाक सरकारी आनी बँक यंत्रणा फेल जाल्या। बँकांनी पगार काडपाक सरकारी कर्मचाऱ्यांचो आनी खाजगी कर्मचाऱ्यांचो मोठ्यो लायनी दुसरे दिसा आशिल्ल्यो। डिमॉनिटायझेशनाक लागून हार्ड कॅश सामको कमी जाला। सरकार कॅशलेस इकॉनॉमीचेर भर दिता। It is a trade circular we have issued to all the registered taxpayers, that is under VAT Act, Entertainment Acts, Anti-Tax Act and Luxury Tax Act, requesting them to provide the option to all the consumers, that is people who are coming to customers, that they can make a cashless transaction by providing facilities like a debit credit card swiping machine or through mobile phone or POS and other modes. It is not a compulsion and there is no penal provision. It's the notification. I mean, that circular is very clear. We are appealing to all these traders and industry, and within 10 days we want our people to go to the field and take the assessment of it, like what is the outcome of this. डिमॉनिटायझेशना उपरांत बाजारात अकस्मात लिक्विडिटी कमी जाल्या। 2000ची नोट खंय मोडप हो प्रश्न, 100ची नोटींचो दुष्काळ आनी काय एटीएमआय बंद। डिमॉनिटायझेशना उपरांतचो पयलो पेडे मॅनेज करपाक सरकार अपेशी थारला। चडशा बँकांनी पगारा खातीर व्हडल्यो लायनी दुसऱ्या दिसाय दिसले। एटीएमा भायर लायनी नाशिल्ले कारण चडशा मशिनांनी 2000 रुपयांची नोट, लोकांक ती नाका जाल्या। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी। विधानसभा लढयली जाल्यार पणजेच्यानूच म्हणून बाबूश मोन्सेरातान जाहीर केलें। 25 वर्सांत बीजेपीन पणजेची वाट लायली म्हणून बाबूश सांगता। पर्रीकारा वांगडा कसलेच सेटिंग ना। पणजेचो आमदार जावन पणजेची उदरगत करतलो म्हणून ताचो दावो। नगराध्यक्ष आनी आदल्या नगराध्यक्षा सयत बऱ्याच समर्थकां मुखार बाबूशान घोषणा केली। I will see Benjamin through their dreams, and it is that all of us should join together as far as Benjamin is concerned, and let us cross this mark, and let us go forward and join together for development of. So I would like to tell you that this time in 2017 election, I will be a candidate from Benjamin also. I always wanted to fight actually Mr. Manor Parrikar, and I wish that Delhi government sent him back here to fight election so that I could fight him. And I was always confident that I will defeat Parrikar. I will defeat Parrikar for one simple reason. I always say, where qualification is concerned, he may be the best. But where development is concerned, I am the best. Now actually it was a golden opportunity for the BJP. We had, in fact, last time also when our panel was there, last term we had given in the hands of the BJP.
for 1 year when Shubham was a mayor. We gave them basically an opportunity to develop Panjim. Although we had the mandate, we gave, but basically nothing. In fact, these people sold the municipality to JSIs. They had sent Sanjit specially. He was basically on a transit to work on to get all the funds as far as CCT is concerned and to get to JSIs. Now I say that JSIDC has become nothing, but it has become like a Mahalakshmi trust because they are using this as their trust. You all have seen, I think whoever was born 25 years back when Parikar was elected as MLA, he has seen nothing. He must have seen, he must be crying and he must be seeing that what, basically when he was a child and till today, that Panjim has become from good, bad to worse. So let us now change that and let us make Panjim one of the best cities in our country. And I assure you that as far as development is concerned, I will not let the people of Panjim down. And 25 years is a long time. I would request the people of Panjim that now it is a time for change. Let us change. Give me an opportunity for 5 years. I have got a history behind me. I am a fellow who would basically deliver whatever I promise. They are always saying when you get married, basically you make a vow that I am there, I will be there faithful to you during your good times and bad. I assure this to the people of Panjim that I will be there with them during the good times and the bad. The rumors were going around town basically challenging our own people by saying that Babush is not going to contest. And they always say, no, it is as Mr. Rahul said. They say that always you should hear from the horse's mouth. So horse is here standing in front of you. And I would like to tell you, now is the time for you basically to shut everyone else's mouth. Whoever tells you that I am not going to contest, I am here to contest. I am going here to contest. And with your support, I am showing you that I will be the next MLA of Panjim. The other day I told Mr. Babush that the moment he is the MLA of Panjim, he has to do first thing. Smart City and Amrut has to come back to CCP, and then you see the change and result will be done fatafat. Once again, तुमकां सगळ्यांक बरें देव बरें म्हणटा तुमी सगळे हांगा आयले आनी अशेंच आमी सगळ्यांनी जोरान काम करूया. सिग्नल ऑलरेडी गेल्ले आसा आनी हांव जाणा एक उतर डेव्हलपमेंटाचे काडप ते फाटीक लागून डेव्हलपमेंट जायसो ताका सूट लागना. हे हांव एश्युअर दिवंक शकता कोणाकूय जे तो उलयता ते करून दाखयता. पुरे जावना हे सारके नल्लाचो प्रॉब्लेम तसोच आहा, गार्बेज प्रॉब्लेम तसोच आहा, आनीक दुसरो पार्किंग प्रॉब्लेम, हे तिनूय मेन सारके प्रॉब्लेम तशेंच आहा. आनी हे शुअर हे विजन असले हे सॉल्व करपाक प्रॉब्लेम बाबुशाक आसा हे म्हज्या खात्रेन सांगूं जाता. लोकायुक्तान मालमत्ता जाहीर करूंक नाशिल्ल्या आमदारांची नावां वाऱ्यार घाल्या उपरांत दाखयलिपे करतल्यांक जाग येवपाक लागल्या. बाबूश म्हणटा आपणे सीएक सांगिल्ले, ताणें 2015-16ची म्हायती दिल्ली, आतां सारकी दितलो. बाबू कवळेकार आनी मिकी पाशेकोय रोखडेच आपली मालमत्ता लोकायुक्ता मुखार मांडटले म्हूण सांगतात. मिकी म्हणटा बीजेपी आमदार खासदारांनी अमित शाह कडेन हिशोब दिवच्या परस विरोधी पक्ष फुडाऱ्या कडेन दिवचो. बाबूश मोन्सेरात, जेनिफर मोन्सेरात, मिकी पाशेको, बेंजामिन सिल्वा, बाबू कवळेकार आणि भाजपाच्या विष्णू सुर्यावागान मालमत्ता जाहीर करूंक नाशिल्ली. 30 जून मेरेन आमदारांनी आपली मालमत्ता जाहीर करची असो तांकां प्रास दिल्लो. ते तशें करूंक अपेशी थारले म्हूण लोकायुक्तान तांची नावां वाऱ्यार घाल्यात. आता तातूंतल्या कांय आमदारांनी रोखडेच मालमत्ता जाहीर करतले म्हूण सांगले. Actually, what has happened, I had told my CA basically to file the thing. Now, yesterday only I confirmed that he said that he has already filed it. But he has filed it for I think 14 and 15. This year, because our returns were basically were not filed. So that is the reason it was pending. So I think in another 2 days time I'll file it. रिटर्न फायल करपाकच ह्या वर्साक डिले जाली. ताका लागून सीए थोडो लिवेर गेल्लो, हांवूय मातशें आउट ऑफ स्टेशन गेल्लो आनी थोडे डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करपाचे उरले. म्हळ्यार रिटर्न फायल केले उपरांत लोकायुक्ता कडेन दितले अशें म्हूण रावले ते डिले जाले. पूण आतां फुडली विका आमी जाले सगळें तयार जालें, फुडली विका सबमीट करता.
जे 2012 हांवें मुगे नॉमिनेशन फायल केलें तेन्ना फायल केल्लें ते एसेटान मुगे कांय चेंज जालां तेंच्या म्हाका 2010 जेन्ना CBIन म्हाका म्हजे अकाउंट फ्रीज केले थोडे म्हजे एसेट आहा ते सीज केले थोडे प्रॉपर्टी जावं पर्सनल कितें आहा तितले मुगेले सीज केले तेजे उपरांत 2014 इन्कम टॅक्सान सीज केल्यो सो त्यो सगल्यो जाग्यार घालपाक म्हाका टायम जाय आशिल्लो आनी त्या पासून म्हाका वेट जालो. मिकी म्हणटा बीजेपीच्या आमदार खासदारांचो हिशोब विरोधी पक्ष फुडाऱ्याकडे दिवचो. पूण हांव चॅलेंज मारता ह्या सरकाराक तुमी ह्या सरकारान 2 एकर तेंगे MLA आहाय तेंगेले कोण चेअरमॅनशीप घेवन आहाय तेंगेले आनी तेंगे फॅमिली गेले तेंगे कोण क्लोज एट आहाय तेंगेले अकाउंट चॅक करचे 2012 पयले तेंको कितें एसेट आहलोले आनी 2012 उपरांत कितू एसेट केला कितू सॅलरीड गेले कितू लग्जरियस वस्तू तेम घेयले आनी हुंच पयशे गेले हेचे चवकशी करपाची. GVP UGDPत विलीन करपाचे दिशेन उलोवप चल्ला म्हूण मिकी सांगता. GVP आमी म्हणून न्हू इलेक्टेड मेंबर आनी जायते बाकी मेंबर आहा ते दाखयले बाबा वी आर द मेंबर आमच्या जॉयन जावपाक कितें प्रॉब्लेम आहा. काय तू जॉयन जाता UGDP आमी वी आर टर्म्स ऑफ टॉकिंग लास्ट टाइम वी ऑल्सो वी फ्यू मेंबर्स वी आर टॉकिंग आम टॉक टू दिस आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. खलिस्तानी आकांतवादी हरमिंदर सिंग मिंटूच्या फामिलीची पुलिशेन शुक्रारा जबानी घेतली. हो आकांतवादी जेलींतल्यान पळून वतकच पंजाबांतल्यान आयिल्ल्या फोन कॉलांचो तपास पुलीस करतात. मिंटूच्या फामिली कडेन तांणी हे विशीं स्पश्टीकरण मागलें. मिंटूचे 2 भाव तांच्यो बायलो आनी आवयची पुलिशेन सुमार 3 वरां चवकशी केली. घेवया एक ब्रेक.